आयज सगळे उदक फॉरेस्ट आमी सांबाळा आणि आयज आमकां हांगा जळचें पडटा आणि 15 तारखेक आमचें जर काम बंद पडलें जाल्यार 18 तारखेक आमी आमचे सगळे ट्रक हाडटले हांगा दवरतले आमी सगळे कामगार आणि आमी उपाशी पडटले मागीर उदक कोण उपाशी पडचना आणि सरकारूय पडचना हेणी चोरले तेणी चोरले कोणी चोरले ते आमकां नाका मायनिंग पॉलिसी करा तुम्ही जर पुढे वयतले सुप्रीम कोर्टाक वयतले सेंट्रलाक वयतले आमचे कडेन आमचे धोरण पयली जाय ते धोरण अजून पर्यंत ना सवय आसा वता तो कितें डिफरंट पडना आमकां कित्याक आमी एसीन रावपी लोक न्हू आमी वतान काम करपी लोक तेन्ना येताचे 16 तारखेक हांगा सगळ्यांनी आमी संकल्प करूंक जायो सपोज तर मायन आमची बंद पडली जाल्यार एकूच धंदो गोंयांत चलूंक दिवचे ना हे आमचे कॅसिनो चलता काल पयर येयले आज ते लिगल म्हणटा आमच्या भुरग्यांक पार करता मरे वायट व्यसन लायता आनी आमी सस्टेनेबल मायनिंग चालू केल्या लोकांची पोट भरता जाल्यार हे म्हणटा इलिगल मायनिंग सगळ्या मायनी वयल्या कामगारांचेर एक उपासमारीची पार येतली आणि आयज हांव सरकाराकय सांगता कारण आयज सगळे ऑल ओव्हर डिपेंडंट पळय जे आसा ते एक जाल्या लास्ट टायमार कितें जातालें फक्त ट्रक ओनर तितले एक जाताले आणि आयज तशी परिस्थिती ना तेन्ना हांव एकूच विनंती करता की आयज आमकां अशें जावचें न्हू की सांगना सांगपाक सुद्दां म्हाका बरें दिसना की आयज आमच्या ह्या फुडें आश्वासन आमच्या भुरग्यांक दिवंक जावचें ना तेन्ना त्या भुरग्यांक घेवन आमकां जीव दिव पर्यंत आमचेर अशी पाळी येवची न्हू अशें हांव सुप्रीम कोर्टाक आमच्या 15 तारखेच्यान मायन जी बंद करता म्हणून जी ऑर्डर काडलेली आसा ती 16 तारखेच्यान बंद चालू जावचे कारण हो मायनीचो विषय फक्त मायनिंग बेल्डाचो ना संबंध गोंयकारांचो प्रश्न आसा नाल्यार सगळे पणजेच्या लोकांक आयज सगळ्या गोंयच्या लोकांक सांगता आमच्या मोर्चाक सामील जाया अरे हो तुमचोय प्रश्न आसा आमीच उपाशी मरतले हे तुम्ही गृहीत धरू नाका आयज 16 तारखेक तुमकां एक सांगता जर मायनिंग बंद पडलें जाल्यार आमी कशें उदीक बंद